नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार नवो राज्यसभा खासदार, विनयाक 22, काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायकाक 16, काँग्रेसीचे 16 हे फावट काँग्रेसी बरोबर। कूळ कायद्यात दुरुस्ती केल्या उपरांत कोर्टांत केशी हारिल्ल्या शेतकार कूळ मुणकाराचो फुडार कितें? दुरुस्ती फाटी घेतली तरी हारिल्ल्यांक वाली कोण? सरकाराक प्रस्न। बालरथ चलना, लॅपटॉप मेळना, बजेटाचो एक्शन टेकन रिपोर्ट ना, रस्ते उदकाची कामां जायना, स्किमी मेळना, मुख्यमंत्री म्हणटा हुस्को नाका, जीएसटीचेर येणावळ वाडटली, मोदी आसतना भंय ना। 'सरकारी शाळेकडच्यान 1 किलोमिटरा भितर दुसरी शाळा नसल्यार एक सुद्धा भुरगो असल्यार ती शाळा बंद करचे ना, शिक्षण मंत्र्याचे उतर। सरकारी शाळांचो खंय दर्जो सुधारलो, भुरगीं वाडली। 7-8 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ल्या नर्सिंग रेग्युलरायज करपाक प्राधान्य दिवं येता, मात करतलेच म्हणून उतर दिवं नज। हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा वेकन्सी येता तेन्ना पळोवया। आणि रेन फॉरेस्ट ऑफ रोड मोटर सर्त आयतारा सावन गोंयांत 4थ्या वर्सुकी सर्तीत देशभरातल्यो 40 टीमी, गोंयच्यो 3। गोयचो राज्यसभा खासदार आता बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार जिखलो। मतदान सकाळी जाल्ले, सांजे निकाल आयलो। विनयाक 22 जाल्यार दुसरो उमेदवार काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष शांताराम नायकाक 16 मतां पडली। राष्ट्रपती क्रॉस वोटिंग जाल्ले, मात राज्यसभेच्या खासदाराक काँग्रेसीचे सगळे 16 आमदार एकठांय रावले। फाटले 2 टर्म शांताराम खासदार आशिल्लो। गोयच्या राज्यसभा सीटाचेर बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार जिखलो। राज्यसभा खासदारके खातीर काँग्रेस आनी बीजेपी प्रदेशाध्यक्षांची स्ट्रेट फायट जाली। सकाळी 9 परवरे विधानसभा संकुलात आमदारांनी मतदान केले। सांज मेरेन निकाल आयलो। विनय म्हणटा पंचायती, सरकार, आमदार, खासदार ते राष्ट्रपती मेरेन सगळ्याक बीजेपी। विजय आसा हो भारतीय जनता पक्ष आणि त्याचे सगळे वांगडी पक्ष, मागीर तो गोवा फॉरवर्ड आसूं, मोगो पक्ष आसूं, अपक्ष आसूं किंवा एनसीपी आसूं, यांच्यांनी सगळ्यांनी आदार केलो आणि मुख्यमंत्र्या फाटल्यान सगळे रावले। आमकां हांव पळयतालो जेन्ना वोटींग करतालो तेन्ना काँग्रेसचो ऑब्झर्वर तांकां दिल्लीसून हाडचे पडले, कारण मतां फुटतली म्हणून तेंच्यांनी दिल्लीचो ऑब्झर्वर हाडून भितर बसयलो। भितर पंचायत आसूं, नगरपालिका आसूं, जिल्हा परिषद आसूं, विधानसभा आसूं, लोकसभा आनी शेवटची राज्यसभा हे पूर्ण सर्कला भितर भारतीय जनता पार्टी आनी एनडीएचे सगळे एलायन्स बीजेपीचो सगळे कडेन सत्ता आसा आनी अशेंच आमकां फुडें वचपाचें आसा। गोंयचे जनते कडेन मागता म्हाजे कडेन जें शक्य आसा ते राज्यसभेन हांव करपाचो प्रयत्न करतलो। काँग्रेस उमेदवाराक 16 आमदारांची 16 मतां पडली, म्हणजे एनसीपीच्या चर्चिलान मत तेंडुलकाराक मारले म्हणपाक बऱ्यापैकी वाव आसा। चर्चिलान म्हाका दिसता तांकां सपोर्ट अशें लेटर ताका दिल्ली ना पार्टीन तेज्या, पूण आतां हे बाबतींत तेगे पार्टीन कितें स्टँड घेतलें खबर ना। ऑफकोर्स पार्टीन सांगलें आसतलें ताका त्या सायडीन वच करपाक, तो हर्षमन रुलिंगा सायडीन आसतात न्ही, म्हणजे आमची जी 16 आसात तेमी आमकां वोटींग जाली न्ही आमची 16 प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। फाटल्या बीजेपी सरकारान कूळ मुणकार कायद्यात दुरुस्ती केल्ली, उपरांत कूळ मुणकारांचो खवदळ पडलो, राजकीय बोवाळ जालो। ती आताचे युती सरकार फाटी घेवपाची भाशा करता। कोर्टांतल्यो केशी आशिल्ल्यो तश्यो कोर्टांतल्यान मामलेदारा कडेन हाडपाचें थारलां खरें, मात 2 वर्सां ज्यांनी केशी वगडायल्ल्यो तांच्या कितें काय म्हणून बीजेपींतल्यानूच प्रस्न आयलो। फाटल्या बीजेपी सरकारान कूळ मुणकार कायद्यात दुरुस्ती केल्ली, उपरांत कूळ मुणकारांचो खवदळ पडलो, राजकीय बोवाळ जालो। ती दुरुस्ती आताचे युती सरकार फाटी घेवपाची भाशा करता। कोर्टांतल्यो केशी आशिल्ल्यो तश्यो कोर्टांतल्यान मामलेदारा कडेन हाडपाचें थारलां खरें, मात 2 वर्सांत ज्यांनी केशी वगडायलो तांचे कितें काय म्हूण बीजेपींतल्यानूच प्रश्न आयलो। 2014 to 2017 in various courts of Goa
म्हाका दिसता ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक येयले आसतले खूब जाण मेवपाक. खूब जाण आमचे टेनंट केसीस शेणलेले आहा, तुमचे नोदरेक हाडून दिला आसतले. आतां हे एमेंडमेंट करून वॉट इज देअर फेथ, where they have to appeal, whether they can appeal back to the मामलेदार or ते शेणले. एक गोंयान अशी परंपरा आहा की जेन्ना कोण सूर काडटालो वो नाल पाडटालो वो काजी रोयतालो तो केन्नाच वायटपण घेयनासलो आपल्या बाळकारा कडेन. आयज पासून घेवंक ना. खूब जाण आमचे कलांगुटानूय आहा, कांदोली आहा, तेणी मुणकारूय केस घालूंक ना तेंचे घर आहा जाल्यार तेच्या भाटान, आनी टेनन्सी केस घालूंक ना. सो ते आयज पासून बाबान सांगलेले म्हणटा ते, म्हणजे ते जाणट्यांक बाबान आमकां दिता सांगलेले. आनी खूब जाणांनी केसी घातल्यो जेन्ना आमी एमेंडमेंट हाडलो पळय तेन्ना, आनी खूब जाण केसी शेणले. म्हाका दिसता आयज ह्या हावजान जेन्ना एमेंडमेंट येतले तेन्ना हेचेर भासाभास जावपाक जाय. दयानंद सोपटे तुजे वाटेन खूब जाण म्हाजेशीनूय येयल्ले हीच केस घेवन की आमी शेणले म्हणून केस कोर्टान. तेंचे कितें? म्हाका दिसता हावजान जो तर आमी डिबेट करीत आनी हेचेर कितें तरी तोडको काडपाक जाय की 2014 to 2017 दोज पीपल हू हॅव लॉस्ट द केसीस, वॉट इज देअर फेथ. पेंडिंग केशी आणि मामलेदारांच्या उणीवांचो विषय आयलो. ताचेर रेव्हेन्यू मिनिस्टरान खात्याच्या एफिशियन्सीचो फिगर दिलो. मुख्यमंत्र्यान घेतले, आमकां तातूंत एक हें मेळ्ळें की एनकरेजमेंट मेळ्ळो की फुडें सरया म्हणून. टेकिंग दीस म्युटेशन तुमकां सांगूंक सोदता, जेन्ना सरकार आयिल्लो 7008 म्युटेशन केसीस पेंडींग आशिल्ल्यो आनी ह्या 100-110 दिसान वी हॅव डिस्पोज क्लोज टू 6274 म्युटेशन केसीस, 3667 इन द नॉर्थ and 2607 in the south. 100 दिसान म्हणलें तुका एका दिसान. फॉर एक्झाम्पल तुका सांगता इंटेंट ऑफ अ मामलतदार एन इज ऑफिस तुवें एका दिसान म्हणलें, रवी बाबान म्हणलें म्हणून. पयरच्या शेनवारा नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट हॅव्हिंग 5 तालुकास अंडर देम हॅव डिस्पोज्ड 127 केसीस ऑफ म्युटेशन इन अ सिंगल डे ऑन अ सॅटरडे. पूण शेनवारा येवन सुद्दां सरकाराचे लोक आतां काम करूंक लागले. हातूंत दिसता की सरकाराचे जे लोक आसात, गव्हर्नमेंट सर्वंट्स एंड द गव्हर्नमेंट मशिनरी इज ट्यून्ड टू हँडल द इश्यूज ऑफ अ कॉमन मॅन. टेनन्सीच्यो केसी सिव्हील कोर्टान गेल्यो आनी आज त्यो केसी परत येवपा जाय. टोटल नंबर ऑफ केसीस स्पीकर सर दोल्ल्यो नॉर्थ आनी साऊथ गोवा जाल्यार 1432 पूर्ण गोंयच्यो टेनन्सी केसीस पेंडन्सी एज ऑफ डेट. आणि मुणकाराच्यो केसीस स्पीकर सर 2994 केसीस आर पेंडिंग एज फार एज मुणकारियल इज कन्सर्न इन नॉर्थ एंड साऊथ गोवा. पूण आयच्या तारखेन प्रेझेंट मामलेदार्स आर इनफ टू कंट्रोल द थिंग्स. इफ रिक्वायर्ड द मामलेदार्स आर कमिंग ऑन सॅटरडेज अँड क्लियरिंग केसीस विच आर अंडर देम. जे आमी कायद्या प्रमाणे एक केसीस फुडें वतले. तुम्ही एग्रीकल्चर अमेंडमेंटाचेर उलयतात, वी विल टॉक ऑन वेन द बिल कम्स, वी विल गिव यू अ मोर पिक्चर. आणि तुम्ही जी सगळी भावना मांडल्या ती सरकाराक खबर आसा. जी लोकांनी गोंयच्या लोकांनी आपली भावना मांडल्या ती सरकाराक खबर आसा. आणि ते अमेंडमेंट टू एग्रीकल्चरल टेनन्सी बिलान सगळे सारखे चिंतूनच केल्लें आसा, वेटेड बाय द लिगल डिपार्टमेंट ऑल्सो. कॅबिनेट अप्रुवल जाल्या एखादी बिल येवन तेन्ना डेलिब्रेशनाक जेन्ना येतले हे विषय पूर्णपणे तुम्ही मांडूंक शकतात. अँड लेट अस युनिमसली पास द बिल विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवन्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.